Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. भाई मावज्याक ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळ्या उपरांत सगळ्या थरार तांची तोखणाय जायत आसा. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लयन खासा तांकां मेळूंक तांचे घरा गेलो. बरोबर विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतूय आशिल्लो. राज्यपालान भाई मावज्याचो भोवमान केलो. कांय वेळ साहित्याचेर चर्चाय केली. परत मेळपाक येवपाचें उतरूय दिलें. I will come again. Yeah, please. Whenever I am, Yes, sure. I am on vacation, I will get an opportunity. Yeah, please do come. And my village is a beautiful village, and the same church also. It's a Mahamaya church. The soul of the temple. TMCचो खासदार लुईजीन फालेर आनी साहित्यीक उदय भेंब्रेनूय भाई मावज्याक परबी दिली. आज जेन्ना तांकां हो पुरस्कार फावो जाता हांव तांकां परबी दिता. आनीकूय बरो वावर बरें कार्य कोंकणी भाशेंत आनी भाशेच्या पासत ताणें वावर करपाक आनी गोंयचें नांव आनीकूय वयल्या पावंड्यार हाडपाक आनी गोंयकारांचें नांव वयल्या पावंड्यार हाडपाक. दामोदर मावजो हो म्हजे नदरेन कोंकणी चळवळीचो प्रॉडक्ट. तांणी प्रयोगूय केल्यात साहित्यांत वेगळे वेगळे आनी तें खूब गरजेचें. कारण जग बदलता, परिस्थिती बदलता, मनीस बदलता, साहित्यय बदलूंक जाय आनी तें बदलता, आपशींच बदलता. पूण ताका कोणें तरी चालन दिवची पडटा. आनी भाई मावजो हांचे कडेन तो गूण आसा की हे जे वेगळे वेगळे प्रयोग करपा खातीर जी मानसिकता लागता ती मानसिकता ते साहित्यीक ह्या नात्यान आपले मदीं उतरायतात.